Sendo wate mochi navi makta Tây hao tan chê một ca ca sarasa chê khai mochi navi tu mi makta Tem bapa tam tum kamakum darta Eka mona eka karsa तुझे नावी सोम्या मी आल्या बाबणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो माधू सांगात पोखा एका मोना एका काळजा तुझे नावी सोम्या मी आल्या बाबणीचे Jesu tuzo madhu sangat bhakta. या मिसाच्या बलिदाना वेळार मानेस्त स्टॅनी डिसोजा ताच्या जल्माचो वज्रोत्सव 60वा जल्म दिवस तो संभ्रमता ताच्या इराद्या पासो तूं आमी मागता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भावा भयणीनो ब्रेस्तराचो हो दीस जेजू बाळकाक आमी विशेश रितीन मान करचो दीस हर एका ब्रेस्तरा हांगासर हांव भक्तीक येवन जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागोवन वेचे आसलें आज हें पुडशेत रितें आसा पूण जेजू बाळूक आमकां सुमेस्तांक लागीं आसा तो आमकां ताच्या बोळवंत हातांनी सांबाळटा उखलिल्ल्या हातांनी आशिर्वादीत करता तोसू बाळू जेजू हर एकल्याक आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता पास्कांच्या काळार आमी आसा पूण जिवन क्रिस्त आमचे संगी आसा आनी हर एकल्याक भाव भयणीनो भावार्थ एक देणें जावंक दिला ताणें आमकां ताचे लागीं ओडून घेतल्या बगार आमकां कोणायकी ताचे लागीं येवंक जायना आनी जें आमकां तो ताचे लागीं ओडून घेता तें तो बरें जाणा कोणाक ताचे थंय तो ओडून घेता तें तो बरें जाणा आमची कितली अस्कत काय आसूं दी आमी पातकान पडल्या रे ताचो मोग आमचें तें उणें जायना तो आमकां तसो मोग दाखोवनच वेता ताची काकूळट भोगसाणें आमचें तें तो दाखोवनच आसा तर त्या सुम्यातय आमी रावया आनी खंडीत जावन ताणें आमकां आपयल्लो उद्देश आमच्या जिवितांतवारी जारी जायत जाय आनी हे मिसाचें बलिदान फावती परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया नितळ निर्मळ काळजाण हें बलिदान भेटूंक आमकां आमी आयते करया पातकाची दूख धरून सांगता आमी मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुम्यां उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो बडो अपराध ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Somia kakuka Somia kakuka Krista kakuka Krista kakuka Somia kakuka Somia
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा मृताचे पुर्विले वडबिके परस वर्तें करून तुवें उबारलाय. उतरां वर्त्या मोगाळांनी काकुळतेन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उडास दर. ओविस्तानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेचे दिनी तूं सदां काल सांबाळून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सोबीं पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पापोस्तांव दर्याचे पैन कर्ण पावल आनी ताचे सांगाती पांफिलियान पेर्गे मळे कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटीं गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचें पैन मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या आंतियोक शाराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनेगोगा भितर सर्ण थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादाच्या ग्रंथांतले वाचून जातस सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाड म्हळें, बाबानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिवं येता. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावोंक हातगूत करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या बाबानो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतल्यानो आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडलें आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडलें. 40 वर्सां आरण्यांत तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नाश करून तांचे गांव ताणें इस्रायलकारांक दायज करून दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जालीं. उपरांत सामुएल प्रवादे पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमेचे कुडयेंतल्या किसाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसायिल्ले प्रमाणे दाविदाचे संतते तावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवान सगळें इस्रायल परजेक आपलें पाताक रोडून देवा थंय पाती परतल्याचो गुर्त म्हणून स्थान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपलें मोनयारपण अखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्ही. तर आयका, म्हजे उपरांत येता तो एकलो. ताच्या पांयांचो वांनो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखणतलो. संततेचे संततेक तुजी विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें मिंचलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवय आसतली. म्हज्या नांवान तो जैतवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो.
सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. 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 सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. Eia vorbenodania Somyan bhaktin bandiya Ganta kami divya Gita gamulasiya सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. 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 सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. शिसांचे पाय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता कोणी साकोर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही तशेंच धाडलोलो आपणा धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय हें तुमी जाणा तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार तुमच्या सक्ता विशांत हांव अशें म्हणना हांवें विसरून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा पूण म्हजे संगता जेवतल्यानच म्हाका 8 पांय दिला ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावं जाय हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हूण तुमी सतमनशाक हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. हांवें विंचून काडलेले कोण म्हणून हांव जाणा. भाऊ भयणीनो आयच्या शुभ वर्ताची ही उतरां आमी कोण म्हणून सुमयाक कळीत आसोनी आमकां ताची जावची भाग ताणें दिला म्हणून तेलशिता आमकां कळिता. आयची शुभ वर्ता जेजून जो आमच्या वांजनांतले विसरून काडला शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू ही शिकोवन दिवनूच पेता जो आमचो वांजेल आद्य 13 हांगा तावन ही शिकोवन आराम जाता आनी हांगासर आयच्या ह्या उतरांनी आमकां न्ही जाय की संतोश भोग जाय कित्याक जांकां ताणें वेंचून काडला तें तो बरें जाना. भाऊ भयणीनो तो व्यक्ती एक व्यक्ती बरो मनीस पूण खंयी ताच्या जिवितांत एक घडीत घडटा आनी त्या घडिता वरवीं ताचें नांव पाठ जाता. ताच्या उपरांत त्या व्यक्तीक आमी पळोवची रीत कसली आमी त्या व्यक्तीक पारखुची रीत कसली न्ही की ताका एक बिल्लो मारता लेबल घालन तो तसो म्हणून म्हळ्यार तो आनी बरो जावंक साद दिसना म्हणलें एक चिंताप आमचे थंय येवन त्या व्यक्तीक एक कितेंगी सोलवल्ल्या व्यक्तीच्या जाग्याक व्हरून पळयता आमी ताचे थंय उपरांत आमचे चिंता बदलूंक मस्त कस जाता. पूण देव तशें न्ही देवान मनशाक पारखुनचें मनशाक पळोवची रीत वेगळीच. एक पुडी देवान मनशाक विंचल्या उपरांत कोणाक तो विंचता जाल्यार हे नेवर गिव अप त्या मनशाक तो सोडिना. एक पुडी ताणें विंचून काडलें जाल्यार तो त्या त्या व्यक्ती थंय देवाचो मोग केन्नाच उणो जायना. विंचलोलो देवाच्या कुशेन सोलूं देवाच्या वाटेन आसूं या नासतना रावो पूण देवाचो मोग ताचे थंय उणो जायना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता पावल आनी ताचे सांगाती फिसिदियांतल्या अंत्योकाक येवन पावले.
आनी थंयसर एका सिनोगागा वचून पावलो शिकोवन दिवंक सुरू करता. आनी थंयसर तो कितें सांगता, पावलाची शिकोवण अशी आसता. कितें विंसलां देवान, कोणाक विंसलां, सोडून चरित्र आसता तो सांगून वता. म्हळ्यार इस्रायल परजेकच देवान विंसलें. इस्रायल परजेक विंसून सोडवंदाराच्या येण्याक तयारेकडच्या जुवां पर्यंत पावलो सांगूनच वेता. विंसलेली परसा, इस्रायल परसा, उपरांत तांकां निती करता, प्रावादी, राय, पूण सगळं परफेक्ट नासलें, संपूर्ण नासलें. तांचे थंय अस्कत काय आसली, उणेपण आसलें. सगळं देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक ना. इस्रायल परसा सुमार 450 वर्सां ताणें सांबाळ्ळी. हर एक पोटी ताचे लागीं देवा थंय येतात, उपरांत पाटी वेतात. पूण मनीस विंसलेलो अस्कत जावंक पुरो, पूण विंसून काडचो अस्कत न्ही. तो बळादीक, तो जाणा जाका तो विंसता, तो व्यक्ती कितें जावंक शकता तें तो बरें जाणा. देखूनच दाविदाक विंसतना देवान म्हणलें उतरां तें, हांव बायलें सैम पळयना, बायलें रूप पळयना, बगार अंतस्कन काळीज पळयता. देखून ज्या कोणाक तें विंसता तें तो बरें जाणा. तो व्यक्ती कितें जावंक शकता आनी कित्या खातीर ताणें विंसला तें तो बरें जाणा. त्या देखून त्या व्यक्ती थंय, त्या परजे थंय देवाचो मोग उणो जायना. जेजूनच विंसलेले शिस पेद्रो जेजू मोगाचो आशिल्लो, पूण जेजूक ताणें नेकार केलें. पूण पेद्रो थंय जेजूचो मोग उणो जावंक ना. जे शिस ताणें विंसले आपणाचे म्हणून निमाणे घडी कोणीच नासले ताचे संगी, पूण जेजूचो मोग तांचे थंय उणो जावंक ना. ते कितें जावं पावतले ते खंडीत जावन सोम्याक कळीत आसलें. देखूनच तो म्हणालो, हांवें कोणाक विंसलां तें हांव बरें जाणा. आनी त्याच आपोस्तलांच्या बुन्यादीचेर पवित्र सभा बांदून हाडल्या. ते आजून बळादीक आसा. भाव भयणीनो, सोम्यान सांगले पुत्रा, ताणें आमकां ताचे थंय ओडून घेतल्या बगार कोणाक येवंक जायना. देखून बाबार्थी एक देणे, आमी बाबार्थी हर एकलीं विंसलेली. आमचे थंय संपूर्ण कांय ना जावंक पुरो, आमी हर एकलीं अस्कत एक ना एका रितीन पडटा, पूण त्या देवाचो मोग आमचे थंय उणो जायना. हांवें कोणाक विंसून काडलां तें हांव बरें जाणा. आमी सगळें त्या देवाची साकरां, पूण थोडे फावटी आमी साकरां जावनी धण्या बरी करूंक चिंता जावंक पुरो, त्या देवाची वट्टी म्हूण चिंता जावंक पुरो, पूण आमी त्या अगाध देवा मुखार ताची साकरां मात्र. कित्याक तो सर जाणा, आमकां सर्वस्व ना न्ही मात्र, पूण सगळें तो जाणा. आमी कितलें केल्यार ते देवा मुखार कांयच न्ही. पूण धण्या बरी जावंक चिंतून पडल्यार त्या देवाचो मोग आमचे थंय उणो जायना. कित्याक जांकां ताणें विंसून काडलां तें तो बरें जाणा. आनी ताणें आमकां कित्याक विंसून काडलां, ताचीच जावन विंसून काडलां. देखून हें भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळेलें. आमी ताचे संगी आसचे खातीर, ताचीच जावन आसचे खातीर अशेंच रावूंक सोमी आमकां फावो करूं दी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायना विदेशी आयल्या, दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव वर्त्य देवा आमच्या मोगाळ बापा,
दुंपा बरे आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. अज्ञान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानांत फावती परी वांटो घेवंक कणवळेन आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पण तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकळे आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम खळा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्ते दाबासन आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पासकाची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवेत 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सगळ्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी प्रगत. आपले सुशेनक स्मरण सुंपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूडू तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीन जेव्हा जातच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें रगत पातकांचे वखसाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवर्तसो गुठ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोळावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन बसता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माई सांगाती, भगेव सुसेदी सोपती, भगेव धर्मदुतां आनी सर कणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतबेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरभुशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सुम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी. ह्या सोम्या स्वीकार करूं हांगासर आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे बरे म्हाका वंदना, पूण तुज्या उतरणी म्हाका भलाई मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकार
उपकारी काळजान दिनवाशी मौनात सोम्याक गांदिव्या दैन्यापासून ताच्या मोगापासून वत्या उपकाराचो बाबुड्या दयेन आमचे दय सोम्या आयलाय येण्यान तुझ्या आमकां दादोस केलाय सगळी काळान आमचे पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमकां एक केलाय उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक गांदिव्या दैन्यापासून ताच्या मोगापासून वत्या उपकाराचो बाबुड्या प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आनी ते नवें करून आमकां ससनच्या जिविता तयार करताय. आमी आतां घेतल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीर आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. ब्रेस्तर सो दीस बाळका जेजूचें नोवेन आमी करया. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सोमुजो संतोष म्हणटा सोबी. जेजू मनशां सोवीस जावची येलो सर्तवरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा कोणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. पाळो जेजू तुजेरच बोरवोस दवरून आमी हांगासर आसा. ह्या घडये आमकां ह्या पोंतळाक येवन साहित्यांक मागोवंक साध्य तरी सुम्या ज्या जाग्यार तुजी भक्तिकां आसात तांकां सुमेस्तान तूं बरें सनाय. तुज्या आशिर्वादां ह्या घडये आमी मागता आसतना सक्कड भुरग्यांक तुका आमी समर्पिता. सुम्या सक्कड भुरग्यांक तूं सांबाळ. प्रत्येक जावन जीं भुरगीं पिडेस्त आसात अस्कत आसात तांकां तूं आपोट जेजू. सक्कड युवासनांक आमी तुजें तें उबारता. ह्या दिसांनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत जायते युवा जण निराशेंत आसात. फुडें कितें जाता पडना म्हणल्यार त्या भियांत आसात. ह्या बरवोसो सांडलेलीं युवासनां साहित्य आसात. परगांवांत आसल्या जायते युवासनांचें काम केलां आनी फुडाराक कितें करचें म्हणून चिंतून आसात. सोम्या त्या सक्कड युवासनां सांगात तूं रावून तांकां बरवोशान बर म्हूण मागता. सक्कड काजारी जोड्यांक तुजें तें उबारता. बाळो जेजू जायते काजारी जोड्यान तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. थोड्यां तें मानस तपासा. एकामेकां समजून घेवंक कश्ट जातात. तशें जाल्यार काजारी जोड्यांक सुम्या समजणेचें मोगाचें देणें फावो कर. काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणें फावो जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांच्या आदाराक तूं पावचें सो. सगळीं कुटुंबां आमची तुजें तें उबारता. ह्या कोरोना व्हायरस द्वारे उपजल्ल्या पिडेशिल्ल्या वेळार लॉकडावन जावन सुम्या जायत्यांक आमकां आमच्या कुटुंबांनी रावूंक तुवें फावो केलाय. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना सांगत आमची कुटुंबां तुजें तें उबारता. आमच्या कुटुंबांनी तुजें समाधान तुजी शांती एकवट वस्ती करून दी सुम्या. एकामेकाक पयस वचची ती कारणां आमचे तोंड पयस वचूं दी. एकामेकाक लागीं हाडची मनां आमचें तें उपसय. आमच्या कुटुंबांनी असो राग द्वेश मोसोर
हे चिंताप आमचे तोंड पयस वचून दी सोम्या एकामेका समजून घेवचे मोगाचें देणे तूं आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक फावो कर चक्कड पिडेस्तांक तुजें तें उबारता विविध पिडेश वरवीं जायते दिसांना कश्ट जातात आनी प्रत्येक जावन सोम्या आमच्या संवसाराक आयली मारेकार पिडा कोरोना व्हायरसा द्वारे उपजली पिडा बेगीनच तूं निवार म्हूण तुजे लागीं मागता ह्या पिडेक वळोवंक सल्ल्यांक सोम्या तूं आपूण गूण कर आनी ह्या पिडा विस्तरणाचें सोम्या तूंच आमकां सोमेस्तान संरक्षण दी ह्या पिडेक बेगीनच वखद फावो जावन दी आनी वखद मेळचे खातीर सोद वावरांत आसच्या संशोधन करना आसच्या सगळ्यांक जेसू तूंच उजवाड दी तूं दैवीक वय सोम्या तुका साध्य पाळू जेसू देखून सकट पिडेस्ता खातीर मागता आसतना ही पिडा विशेष स्थितीन कोरोना व्हायरसा द्वारे उपजल्ली पिडा निवार म्हणून तुजे लागीं आमी परातून मागता सोम्या परगांवांत आसच्या सकट भाव भयणी खातीर मागता जायत्या जाणांचें काम गेलां आर्थीक संकश्टां वळव जाल्लीं जायतीं आसात जेजू हे सगळ्या संकश्टांतले आमच्या संवसाराक निवार परत नवें जिवीत बांदून हाडूंक जेजू तुजो आदार आमकां दी तुजें विने असाध्य सोम्या देखून आमी तुजे लागीं मागता आमी तुजें तें उबारता सक्कड कोण सक्कड विविध कश्टांक समस्यांक वळख जाल्लीं आसा तांकां तुजें तें उबारता बाळू जेजू विविध संकश्टांक वळख जाल्लीं आसात ह्या कश्टांच्या वेळार जायते जाणां पोटाक नासतना वळवळटा सोम्या बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफात तांकां आदार फावो जावन दिवन मागता आमचें जिवीत तुका समर्पिता तुजो सांगात तुवें आमकां सदांच दिलाय आमचे सांगात रावलाय जेजू आमकां तुवें विसरून काडलाय तुजीच जावन तुजे सांगात रावंक आमकां बळ दी बरी भलायकी समाधान संतोश तुजें संरक्षण आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून मागता बेगीनच सोम्या ही पिडेत हांव सगळ्या संवसाराक सुटका मेळोवन तुवें विसल्या पवित्र जाग्यांनी तुका आराधन करूंक युकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटली जावंक कुटुंबा भाशेन परत तुजी स्तुती गावंक आमकां फावो जावं दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता बाळो जेजू सगळी मागणी तुका समर्पित आसतना कोण सक्कड माध्यम मारिफात ह्या नोवेनांत वांटली जावन आसात तांकांय सोम्या तुजो सांगात अणभव करूंक फावो जावन दी तुज्या हाजीरपणान सदांच संतोशान रावंक तूं आमकां फावो कर जेजू आमची मागणी तुका भेटोवन सांगता आमी मागता हे बागेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उड्डापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सत्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाणी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्यात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमोक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां गाणे म्हणूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें नमान मुरी कुटपेन बरतले सुमी तुजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे भशेन जेजू भगवंत मरिया देवाची माय अमो पाप्यां खातीर आतां आनी मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तांचा सदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तांचा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा तांचा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिबी तुजे हातीन समर्पित हांव सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुलीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सट पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुली आनी त्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे इले सरकस्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुसवणां आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन वाळू जेजू तुवें आमच्या जिवितांत साहित्य उपकार केल्याय आमचे सांगात तूं रावलाय सोम्या मेटामेटांनी तुवें आमकां सांबाळलाय
आनी तुजीच जावन आमकां विसलाय. ह्या भावार्थांत आमी जियेत आसतना आमकां सोम्या तुवेंच तुज्या बोळवंत हातांनी उखल धरलाय. सर तुज्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका अर्गां दिता, हे अर्गां प्रार्थना भेटयता. ये भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सपडटा. तुवें आमकां दये केल्या देवळा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रस्तारांनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाचे मारेफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मोजल सोडून दी. स्तुती आनी महिमा साव तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो. तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपले आशिर्वाद घालूं. सो बापा आनी पवित्रत्म्या सोवे जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेजू बाळका मोरये सारका बहु सुंदर सोबीत मानका बाळगून दवर गोपाम तांकां सुखां तांणी तुका. ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तो राव जेजू तुजे वेगळा कोण दुसरो. ये सांगता ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तो राव जेजू तुजे वेगळा कोण दुसरो. मोगाळ बुदा सोबेन आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसाचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.